दुसरी गजाल जाली इम्पॉर्टंट म्हणटा ती टुरिझम बोर्डाची मिटींग जाली लौकीकबाब आणि ती बी म्हत्वाची कारण ती इकॉनॉमी कडेन संबंदीत जे स्टेक होल्डर्स म्हाका दिसता पयली फावट मन मेकळें करून उलयले आनी मुखार मुख्यमंत्री आशिल्लो टुरिझम मिनिस्टर आशिल्लो कितें जालें ह्या बसके भितर जाका लागून इतली हायप आनी बोवाळ जाला ह्या बसकेचो. फाटोफाट दोन मिटींग जाली. एक कंक्लेव जाली स्टेक होल्डरांची. थंय टूल किट सारके विशय सगळे तेजे मागीर रोहन उलयता आमी पळयलां चायना एजन्सीन बी डेटा केल्लो तो. आनी जी टुरिझम बोर्डाची मिटींग जातली ती कंप्लिटली एजेंडाक धरून आसता. ते एजेंडाच्या भायर ते चडशे वचना. सो ते एजेंडानूच तशे म्हत्वाचे मुद्दे आसले म्हणजे टॅक्सीचो जसो प्रेस नोट मागीर सीएमाचो येयलो टॅक्सीचे फेर आहा ते रेगुलेट करप. ते एअरपोर्ट जावं रेल्वे जावं क्रूज टर्मिनल जावं मागीर तांकां प्रॉपर प्लॅटफॉर्म दिवप रेंट कॅबा खातीर बरे कायदे करप हे जाले. सो फाटले जे प्रोजेक्ट आहा म्हणजे एक तेंचो प्रोजेक्ट छत्रपती शिवाजी महाराज म्युझियम जे करता वा एकता मॉल जे करता ह्यो सगल्यो गजाली आहा ते प्रोजेक्ट टेंडरींग प्रोसेसान आहा तेजो फॉलोअप घेतलो. आनी एक सुमार 1400 ते 1500 कोटीचे प्रोजेक्ट घातल्या टुरिझमाक. तितून एक येता तो दोनापावला टू वास्को रोपवे एक प्रोजेक्ट आहा सुमार 425 कोटीचो. मागीर एक निर्भया फंड म्हणून तेंच्यांनी 211 कोटी मारल्या म्हणजे सेफ्टी टुरिस्टांची सेफ्टी खातीर. मागीर आनी परशुराम म्युझियम म्हणून करपाक सोदता 2-2.5 कोटी सुमार थंय. पेतुलान ते व्हडलें ओशिनोरियम करपाक सोदता एक्वेरियम व्हडलो एक प्रोजेक्ट आहा तो 500 कोटीचो. अशे 1450 कोटीचे सुमार प्रोजेक्ट तेंचे डिस्कस जाले जे फुडें वचना. थंय तेंचे एजेंडान अशें आसलें की सीएमान हांगा इंटरव्हीन जावचें न्ही हें करून हाडचें म्हणून. मागीर सनबर्न पयलें धारगळ शिफ्ट जालें ताका जाग्याचो विशय आसलो ते कंपनी चड चार्ज करता म्हणून ते सनबर्न जाता ते जाग्याचे 1.5 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन थंय प्लग एंड प्ले एंटरटेनमेंट हब करपाचेरूय एक डिस्कशन जालें. ती एरिया त्या कामा खातीर डिमार्केट करपाक थंय फॅसिलिटी उबारता खंयचे एडियम येयले की त्या जाग्याचेर फॅसिलिटी मेळटली तुका. टॉयलेट विलेट सगळे तशे कंपाउंडेड एरिया आसतले ती कम्युनिदादीची एरिया जे आतां तोंड उगडून जाय तशे पयशे मागता ते एकदां त्या प्रोजेक्टा भितर येयले की सरकाराचो कंट्रोल आसतलो. सो त्यो गजाली जाल्यो. मागीर एक एकत्रीत अशे नवे कायदे टुरिझमा खातीर वेगळे करपाक जाय हो मुद्दो डिस्कस जालो. अशे खुबश्यो गजाली डिस्कस जाल्या आनी ते प्रोसेस फुडें वयता. यू थिंक जोएल दिस वील हेल्प बिकॉज दीज आर व्हेरी पर्टिनंट पॉयंट्स बट डू यू थिंक दिस वील मूव फॉरवर्ड? Very difficult to say because a lot of these tourism plans have actually been conceptualized earlier but they have not moved forward. One of very interesting point we just came about in this meeting was the first time they decided to regulate taxi fares. So it's a very vexed issue which has been hanging fire for a long time and stakeholders not in that zone to accept a common fare. So how the government is going to navigate this path and whether all stakeholders will come on board and accept those fares, rationalized fares, regulation of fares, because तितून भितर आता कितें आसा taxi business is highly unregulated. There is एकटो एक fare सांगता तूं दुसरो fare सांगता. So whether the department will be finally or whether the government will be finally able to bring some control over this is going to be a big question mark. पांडुरंग बाब फायनल तुमकां दिसता हे मुद्दे मुखार वतले काय मनमेकळेपणान उलोवप तरी जाला पयली फावट? सगळ्यांकूच दिसता जे टुरिस्ट सेक्टरांतले जे स्टेक होल्डर आसात तांकां आनी सरकारांतल्या कांय लोकांक सदांच दिसता की टॅक्सीवाल्यांक कंट्रोलान दवरपाक जाय म्हणून. आनी आतांची गोंयची बदनामी जाल्या तातूंत टॅक्सीकारांच्या नांवान बोवाळ मारपी 50% लोक आसात. सो हो रायट टायम सरकाराक दिसला म्हाका दिसता. म्हणून सरकारान विचारान घेतलो की टॅक्सीचो फेअर जो आहा तो कंट्रोल करया म्हणजे ताका कितें एक रेगुलेट करया म्हणून. आनी म्हाका जातलें जावपाक जाय.